शिवसेनेन आनीक 3 उमेदवार जाहीर केल्यात. म्हापशा मायकल करास्को, मया तुळशीदास सोडणकर आणि निलेश जोशी कुडतरेच्यान शिवसेनेचे सगळे चडशे नवे उमेदवार. ताका लागून जाता तितल्या बेगीन कामांक लागून जाय म्हूण गोंयचो शिवसेनेचो मुखेली सुदीप तामणकर उलयला. नोव्हेंबर सोंपता म्हळ्यार गोवा सुरक्षा मंचान युतीचेर धोरण स्पश्ट करचें म्हूण शिवसेना मागता. आमकां अशें दिसता आमची युतीची बोलणी चालू आसा ऑलरेडी गोवा सुरक्षा मंचा वांगडा युती जाहीर जाल्या. पूण तरी आसतना आमकां दिसता की आमचे कडेन जे उमेदवार आहा संपर्कान आमच्या म्हणजे जे फायनल जाल्ले आसा शिवसेनेचे तितून म्हापशेच्यान आमी मायकल कारास्कोक उमेदवारी जाहीर करतले. म्हापशेच्यान ते निवडणूक लढयतले शिवसेनेच्या हेचेर. मागीर मये मतदारसंघांसून तुळशीदास चोडणकर हांकां उमेदवारी दिवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. तसोच कुडतरी मतदारसंघांतल्यान निलेश जोशी हांकां उमेदवारी दिवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. हे 2-3 मतदारसंघ आमी आयज परत जाहीर करता. पयलीं शिवोलेचो मतदारसंघ म्हाजी उमेदवारी संजय राऊत हांच्यांनी जाहीर केल्ली आनी अशा रितीन जे आमी पळय 20 मतदारसंघ पळय लढपाचो पयलीं निर्णय घेतला त्या वाटेन आमी वाटचाल करतना यशस्वी अशे बाकीचे उरलेले 13-14 मतदारसंघांनी आमचे उमेदवारूय निश्चित जाल्ले आसा. पूण आमी खंय तरी युतीक लागून फाटीं फुडें आमचे जाता म्हणजे सीट शेरिंगान खंयचे आमकां सीट मेळटा काय ना हेका लागून निर्णय फास्ट घेवंक मेळना. सुरक्षा मंचाक डेडलायन म्हणजे आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की थंयसर एक सगळे बऱ्या पैकी अभ्यास आसलेले मनीस राजकीय अभ्यास आनी बाकीचो अभ्यास आसलेले मनीस थंयसर आहा. तेन्ना तांकां कळपाक जाय की आमचे जे मतदारसंघ हे मतदार उमेदवार जे आमचे आसतले हे नवे आसलेल्या कारणान तांकां भरपूर वेळ मेळपाक जाय. कारण आतां जे एक्झिस्टींग MLA आमदार आसा त्यांच्या वांगडा सगळे पंच सरपंच ते आसता ती सगळी नगरपालिकेचे नगरसेवक वगैरे ही सगळी ताकद सरकारा वांगडा आसता. पूण आमचे आतां उमेदवार मतां खंयची घेतले तर ती सामान्य लोकांच्या दारान भोंवन घेतले. नोव्हेंबर एंड पर्यंत सगळे फायनल करून प्रचाराक सगळ्यांनी वचपाक जाय. एक युतीची मागीर आमची परत तीच युती जर आमची जाहीर जाता जाल्यार आमी परत उद्धव ठाकरेक गोंयांत हाडून एक युतीची जाहीर सभा जातली पणजेन आमी घेतले आयोजन करतले त्या सभेचें. घेऊया एक ब्रेक.